पोस्ट हार्वेस्ट से पहले भी हमको अब किसान को जो है इस कार्ड को कोऑपरेटिव मॉड्यूल की तरफ ले जाना पड़ेगा। देश की सरकार ने नीति आयोग के साथ में बैठ करके हमने कृषि मंत्रालय में एक योजना बनाई है कि हम इस तरह का कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉड्यूल पैकेज जो है देश में लागू करें और उसके लिए 10 पायलट प्रोजेक्ट देश भर में करने की हमने ऐसा चिंतन किया है, विचार किया है, निर्णय किया है। तो मैं ये आप लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि एक प्रोजेक्ट हम अपने यहाँ गोवा में करेंगे ताकि आने वाले समय में देश के सामने एक उदाहरण गोवा से प्रस्तुत हो सके। या वेळार खासदार नरेंद्र सावयकार उलयलो। मायनिंग बंदी जाल्ल्यान शेती हो पर्याय थारू येता म्हूण ताणें सल्लो दिला। राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमांतल्यान खरं म्हणजे हांगासर हो एग्रीकल्चर जाता शेतकऱ्यांची गरज आशिल्ली, आमच्या सारख्या गोवा बागायतदार सारख्या संस्थांची गरज आशिल्ली, हांगासरल्या ट्रेडर्सांची गरज आशिल्ली। कारण आमी पळयतात की शेती जर आमी विचार करीत जाल्यार शेती पयले फावट कांय टायमा भितर पयलीं दिसतालें की शेतीतून कांय फायदो ना म्हणून, पूण आतां खंय तरी प्रत्येकाच्या मना भितर येता। म्हणजे जेन्नाच्यान 2012 जेन्ना मायनींग कमी जालें पयलीं म्हाका याद जाता एक ल्हानशें उशेल आसा आमचें, त्या उशेला भितर म्हणजे बापाय कडेन येवपी खूब जाण आसताले की थोडे बी आमी नोंद दवरा। तेन्ना म्हाका याद जाता बाबान दिताले जेन्ना ऊस रोयताले काय म्हणजे जमीन पडीक जालें मरे ना पावलो आतां भाऊ कितें करतलो, आतां आमकां मायनींग बंद जालां, ट्रकाक काम ना, आतां शेती तरी करुया म्हणून शेत तरी रोवया म्हणटालो। आनी म्हाका दिसता पयर जी सुप्रीम कोर्टाच्या 7 फेब्रुवारीची जी ऑर्डर आसा ती आमकां सगळ्या गोंयकारांक परत एकदा त्या शेता कडेन व्हरपा सारकीच ती ऑर्डर आसा की ज्याचो उपयोग ह्या एग्री बाजाराच्या माध्यमांतल्यान अशा पद्दतीच्या शेतकऱ्या खातीर वावुरपी संस्थांक करणे ताचो चडांत चड उपयोग जातलो आनी तो शेतकऱ्यांनी करून घेवचो अशें हांवें मागणी करता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।